आमच्या पत्रकार परिषदेत पत्रकार वंदन चेअरमॅन भगिनीचे हांव स्वागत करता. आयची पत्रकार परिशदेन आमच्या वांगडा मातशें व्हडल्यान उलयता. आमच्या वांगडा आसा तूं व्हडल्यान उलय. गोवा शिवसेनेचे सरचिटणीस श्री मिलिंद गांवस, तसेच उत्तर जिल्हा प्रमुख डॉक्टर सुशांत पावसकर, तर शिवसेनेचे ऑफिस बेरर महेश पेडणेकर. आयचो जो विशय टू क्रिटिसायज पावर given to ZP, तसेच PFI पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया बद्दल फुडले ब्रीफ तुमकां करतले मिलिंद गांवस. आयज जिल्हा पंचायत इलेक्शन जावन मंत्रिमंडळ बैठकीत जिल्हा पंचायतीक थोडे रायट्स दिले म्हणून रायट्स दितले आणि फंड दिलो म्हणून काल घोषणा केली. तर हे दोघूय जाण बसलेले ते फोटिंग जिंगल बेल कशे घेवन बसलेले आणि तेजी पोकिंग बॉक्सां घेवन ही वाटलेली आसा जिल्हा पंचायतीक. कित्याक तर हे आयज म्हणटा पळय फंड दितले, आयज पयलींच्या प्रोजेक्टांक हांगा पयशे ना आणि ते प्रोजेक्ट रखडलेले आसा. दुसरें म्हटल्यार रेव्हेन्यू जनरेशन खंयसून येतलो तो तांकां खबर ना. तेतून कोविड काळ आणि जिल्हा पंचायतीक हे आतां फंड दिता म्हणून हेंच्यांनी फटींगपणां उलयल्या. कित्याक तर आतां ते सिटींग अलावन्स म्हणटात. सिटींग अलावन्स हेंच्यांनी आतां 10 करूंक ना, पयलीं जाल्ले 10, म्हणजे फाटल्या त्या टायमारूच ते 10 करून दवरलेले. दुसरें म्हटल्यार परत हे कितें म्हणटा, लेबरांक 800 रुपया, पयलीं 500सून आतां 800. आतां 500 लेबर कोण घेत ना, तांकां 800 दिवचे पडटले. हांव कितें म्हणटा, तुमी लेबर वाडयल्यात काय कितें? लेबरांची रेट वाडयल्या, लेबर वाडोवंक ना. लेबर वाडोवपाची गरज आसली. 500 लेबर येवचे ना, आतां तुमकां 800 दिवचे पडटले, 900 दिवचे पडटले. हे फटींगपणाचें सांगता पळय, म्हणजे आमी 800 केले आनी कितें केलें, ही सगळी तेंची सांगपाचें हें एक लिस्ट जावंक जाय म्हणून हें केल्लें आसा तेंच्यांनी. कित्याक तर तुमी फाटले जिल्हा पंचायतीक पळयले खूब फावटी तेंच्यांनी मागण्यो मागल्यो की आमकां फंड दी, आमकां रायट्स दी. आयज गरज आसली हे जिल्हा पंचायतीक सेल्फ रिलायबल करपाची. हे आत्मनिर्भर म्हणटा पूण तांकां आपल्या हातीन दवरता, तांकां कसलेच रायट दिना. म्हणजे एक कळटा की ह्या पंचायत मिनिस्टर आनी सीएमाकूच खबर ना बाबा जिल्हा पंचायत म्हणून कितें तें. तेंच्यांनी मातशें दुसऱ्या स्टेटीन महाराष्ट्रान वयचें आनी जिल्हा पंचायतीक कसले कसले रायट दिल्या ते वचून पळोवचें पयलीं. आयज थंय जिल्हा पंचायतीक प्रायमरी हेल्थ सेंटर, प्रायमरी एज्युकेशन, इवन रिक्रुटमेंट तेंची सुद्दां तेंच्या हातीन आसता. आनी हांगा हे कांयच दिल्लें ना हांकां रायट. आनी दुसरें म्हटल्यार फंड दिल्लो आसा. आयज निती आयोगाचो कितें फंड येयला तो 15% तांकां डायवर्ट केला. आतां 15% फंड डायवर्ट केलो म्हणून जायना, तांकां काम दिया. काम कितें आसा म्हणजे गटारां करा, परत रिटेनिंग वॉल करा आनी धावांचे मंडप करा आनी पयशे सोंपया. आनी कांय ना भितर. तांकां काम कितें बाबा, एक पर्टिक्युलर हें दिलां की बाबा एक तुमी प्रायमरी हेल्थ सेंटराचीच कामां पळोवंक जाय, जावं प्रायमरी एज्युकेशनाचीच कसली आहा तीच फंड थंय युटिलायज करा, अशें कांयच दिल्लें ना वाटून. कित्याक हांगा सगळें मॅस चल्लें आसा गोंयांत. पंचायतू तीच कामां करता, म्युनिसिपालिटी तीच कामां करतात, परत जिल्हा पंचायत तीच कामां करता आनी PWD तीच कामां करता. हांगा कोण कोणाचे NOC सारक्यो घेयना, डबल वर्किंग जाता. म्हणजे हांगा कितें चल्लां, हे पयशे खावपाक. आतां हे हेंचो एक घाट आसा तो हो पयशे खावपाचो. हे कितें येयला ते
कित्याक जिल्हा पंचायतीन जेन्ना आतां एक टेंडर काडले कसले डेव्हलपमेंट वर्क म्हणजे यांच्याकडे काय नाही रिटेनिंग वॉल कोणाचे आणि कितें करतले फुटपाथ करतले आणि तीच फुटपाथ परत गव्हर्नमेंट हे PWDसून करतले तीच फुटपाथ परत पंचायतीसून करतले तीन कडेन एकूच काम जाता अशी खुबशी उदाहरणां आसा हेज्यान पयलीं हांवें RTI मागोवन विजिलन्सान सुद्दां असल्यो कंप्लेनी घातलेली आसा डबल कामां जाता म्हणून हेंकां पयलीं म्हणजे तुवें तेंचें काम दिवंक जाय आसलें पर्टिक्युलर बाबा तुम्ही हे सेक्शन तुम्ही पळोवप ते सेक्शन तुम्ही पळोवप कित्याक हांगा जिल्हा पंचायत म्हणजे व्हडली एरिया जवळ जवळ म्युनिसिपल एरिया सोडले जाल्यार आमदाराचीच एरिया म्हटल्यार जाता जाल्यार थंय तुमी पयलीं तांकां तेंचें काम बजावन दिवंक जाय आनी मागीर तांकां पयशे दिवंक जाय पूण हांगा कितें चल्लां हांगा सगळें फटींगपणां चल्ल्यात स्वताच्याच कार्यकर्त्यांक हे आतां जिल्हा पंचायत येयल्या ती BJPची दिल्या पूण तांकांच सद्या ते आतां पेपरा वयले आंकडे दाखोवन फटयतले आनी दुसरें म्हटल्यार एक भत्तो बित्तो केला पळय म्हणजे सिटींग अलावन्स पेमेंट्स मंथली तेतून कितें तर तांकां पार्टीचें काम करपाक हे पयशे दिल्या अशें आमकां सरळ म्हणपाचें आसा आनी कांयच ना कित्याक जो फंड तांकां आतां फाटल्या जिल्हा पंचायतीक कितलो फंड येतालो 5 कोटी 2 जिल्हा पंचायतीक डिस्ट्रीब्यूट करून घातले 2.5 कोटी समज 25 जाणांक घातले जाल्यार 5 लाख 5 लाखांक कितें जातलें एक काम केलें मिटींग घेतली हिशोब मोको बाकीचे सिटींग अलावन्स कित्याक आनीक मिटींग कित्याक जावंक जाय कसली NOC दिता कितें दिता कांयच दिना म्हणजे 2 मिटींगांनी पयसो सोंपलो जाल्यार आनीक तेंचे सीट कांयच हें ना मागीर बाकीचे हे पेमेंट्स तांकां केल्या ते फक्त आपल्या पार्टीचें काम करपाक अशें आमी म्हणटा नाजाल्यार तांकां रायट दिवचे आमी पयलीं पासून मागता शिवसेना की जिल्हा पंचायत इलेक्शन तुमी घेतात जाल्यार जिल्हा पंचायतीक पयलीं रायट दी आनी मागीर इलेक्शन घेया आयज ते मागीर अजूनय रायट दिल्ले ना दितलो म्हणटा तो जिल्हा पंचायतीक रायट दिवंक ना म्हणून ही 56% वोटींग जालें वोटींग कमी जावपाक कारण कितें रायट ना लोक कितें म्हणटात आमी वोट करिनात लोक कित्याक ते म्हणटा कित्याक करपाचें कितें आहा तेंच्या कडेन कितें करतात तरी कितें ते कांयच करिना म्हणून वोटींग कमी जाली आनी वोटींग कमी जाली म्हणून मागीर ते म्हणटा लोक भायर सरवंक ना आनी हे भायर सरलेले लोक आहा ते तेच पार्टीचे सरलेले कित्याक ते तेंच्या पेरोलाचेर आहा ते भायर सरले तेंच्यांनी तेंच्या लोकांक बाकीच्या कार्यकर्त्यांक भायर काडले वोटरांक भायर काडले आनी आपूण निवडून येले ही सगळी फटींगपणां जाल्ली आसा तर हांव म्हणटा ह्या जिल्हा पंचायतीक तुमी पयलीं एक बाबा रेव्हेन्यू कसो जनरेट जातलो ते दिया कित्याक आयज पंचायतीक सुद्दां बाबा कसलो तरी ऑक्ट्रा येता डायरेक्ट जावं कसलें भाडें येता रेंट येता जर तसो तुमी खंयचो रेव्हेन्यू तांकां डायरेक्ट येतलो तो पळया तांकां आत्मनिर्भर करा आयज सदांच काय तांकां तुमी पयशे दीत रावचे ना आयज जिल्हा पंचायत तुज्या पार्टीक येयल्या म्हणून 2 फावटी तुमी म्हणून तुमच्याच खात्यान तुमच्याच डिपार्टमेंटान ह्या बजेटान सगळी तरतूद केल्ली तीच तांकां दिवपाक आयज पयशे ना तुमचेच बजेट फेल गेल्लें आसा आयज हे पॅन्डेमिकाक लागून गेल्ले आसा पूण हरशीं सुद्दां लास्ट इयर सुद्दां पयशात जाल्यार कितलेशेच फावटी लोन काडचे पडलेले आसा आनी आयज सुद्दां हे पयशे येयल्या दुसऱ्या कामाक दितात तिसऱ्या कामाक म्हणजे आपल्या मनशांक हे करपाक कितें खूश करपाक तेणी खुबशें सांगलां की एडवर्टायजिंगाक 50,000 रुपया आनी कित्याक आनी कितले रुपया पूण हे सगळे पयशे खावपाचे हांव म्हणटा आनी तेका लागून हे मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलां आनी हो पंचायत मिनिस्टर हेंच्यांनी हे सगळे पयशे खावपाचे केल्या आनी कांयच ना पूण हांव हांकां इतलेंच सांगता की तुमी पयलीं दुसऱ्या स्टेटीन वचून जिल्हा पंचायत कशी चलता ती पळया लायक सेलेब्रेशनाक सुद्दां आयज 60 इयर सेलेब्रेशन आसा तेका सुद्दां पयशे हेंच्या कडेन ना म्हणजे स्वताचे सेलेब्रेशन करपाक सुद्दां सेंटराकसून पयशे घेवचे पडटात आनी असले भायर म्हणजे सेंटराकसून पयशे घेवन सेलेब्रेशन कसलें म्हणजे आयज जेन्ना भुरगो 25 वर्सांचो जालो तरी आसतना बापाय कडल्यान पयशे घेवन बर्थडे करतलो लग्न जातकूच वेडिंग सेरेमनी बापाय कडल्यान पयशे घेवन करतलो तेणे आपल्या पयशांनी नाजाल्यार आत्मनिर्भर म्हणजे कितें लग्न जालो तरी आसतना बापायन पॉकेट मनी दिवचे पडले जाल्यार आनी कितें उरलें म्हणून हेंच्यांनी जिल्हा पंचायतीक हे सगळे रायट दिवंक जाय अशें आमी मागता आनी ही फटींगपणां
ही लोकांक सांगपाची ना आणि सांगूं नाका बरोबर जाता ती फटींगपणां कितें आसा प्रश्न दुसरो एक मिनिट तो प्रशांत डिसेंबराक शिवसैनिकांनी बाबरी ढाचो उडयलो म्हणून शौर्य दिवस मनयलो जाता. ह्या दिसाक मुद्दामून काही भागांत गोवा सारख्या भागांत मारगांव सारख्या भागांत बॅनर लायलो वता आनी ताचे कॅप्शन जावन आशिल्लें मस्जिद विल रायज अगेन. हाचो आमी निशेध करता आनी ह्या प्रकारा बद्दल श्री परशुराम गोमंतक सेना यांनी दखल घेवन हाच्या विरुद्ध आवाज उठयलो. आमी तेंचे पूर्णपणे समर्थन करता आनी तांकां सपोर्ट करता. PFI पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणून एक अशी संस्थान आसा. इट इज अ मेकिंग सिमी म्हणून एक हें आशिल्ली टेररिस्ट संघटना ही बॅन केल्ली गेली आसा इंडियेन. ह्याचेच न्यू रुपांतर म्हणून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणून आयज ती कार्यरत आसा. ही पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया हाचेर खूब आरोप केल्ले वता की इट इज अ ऑर्गनायझेशन which is acting as anti-social, anti-national. Popular Front of India is also known for anti-religious harmony in the country. Popular Front of India म्हणटा की संस्थान ही अशी संस्थान जी देशा विरुद्ध कार्यरत आसा आनी ह्या ऑर्गनायझेशन जे आसा ते इतके कार्यरत आसा की गव्हर्नमेंट ऑफ केरळान हाचेर एक रिपोर्ट हे केल्लो आसा हायकोर्टान की ही जी ऑर्गनायझेशन आसा ती देशा विरुद्ध कार्य करता आणि त्यांच्या विरुद्ध त्यांच्यानी अशी पुलिसांनी केरळा पुलिसांनी खंय रेड केल्ली. थंयसर तांकां अशें मटेरियल मेळिल्लें जे देश विरुद्ध बॉम्ब्स करपा खातीर रॉ मटेरियल आनी ह्युमन टार्गेट्स अशें खूब कितें दस्तावेजूय मेळिल्ले. आनी एक रेड कन्नूर पुलिसान केली केरळाक. तांकां थंयसर त्यांचे लिंक इंटरनॅशनल टेरर आउटफिट हांच्या बरोबर मेळ्ळे. तांकां काय तरी प्रोपगेंडा फॉरेन करन्सी सीडीज अशें मटेरियल मेळ्ळे. म्हणून आमी गोवा गव्हर्नमेंटा कडेन जो विद्यमान CM आसा आनी जो होम मिनिस्टर आसा तेजे कडेन आमी हे करता मागणी करता की ह्या संघटनाची बॅन करचे गोवान आनी आमच्या गोंयाची रक्षण करचे. आणि ही संघटना इतकी खतरनाक जावं शकता गोवा खातीर. म्हणून आमी CM कडेन मागणी करता की तांच्यांनी ही जी संघटना आसा PFI म्हणजे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही बॅन करची. बिफाचेर कितें म्हणटा तुमचे पळय आमी कितें म्हणटा आमचो पयली पासून हें आसा की काव स्लॉटरिंग गो हत्या हें आमी केन्नाच सहन करचे ना. आनी आमी सदांच म्हटलेलें जें कितें चलता इल्लिगल स्लॉटरिंग हेजेर आमी सदांच आवाज उठयतले आनी आमी इल्लिगल स्लॉटरिंगाचे विरुद्ध आसा. ना ती आतां जी बँड आसा तेचेर तुमकां कितें दिसता? खंयची बँड आतां कर्नाटकान जी बँड केला गोंयांत बॅन जावचें दिसता तुमकां अशें? पळय एक सांगो गोंयचे लोक पयलीं बीफ खायनासले. एक कोणी हाडलें गोंयांत तें पयलीं तुमी पळयात. ओके आतां कितेंय खावंक दिलें आनी तें मागीर आवडलें म्हणून तें खावंक जाय अशें ना. आमचे गोंयचे लोक केन्ना बीफ खायनासले. आतां कोण खाता तेंच्यांनी म्हाका खबर ना कितें करपाक. कित्याक आमी तरी म्हणटा ती बीफ आहा पळय म्हणजे गो हत्या ही आमी तेजेर अगेन्स्ट आसा आनी गो हत्या बंदीत जावची गोंयांत सुद्दां. पळय आमी म्हणटा आनी पयलीं हांगा सुद्दां बॅन केल्लेच आसा. आतां हें चल्लां पळय इल्लिगल स्लॉटरिंग चल्लां सगळें. आनी गोंयांत कितें गोंयचे लोक पयलीं बीफ खायनासले. थँक्यू.